नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळया हे बासुमती तांदूळ घेतले. हे पेले 2 पेले घेतले, म्हणजे अर्दो किल सुमार येता तांदूळ आसा. हे पेले घेतले आनी ते धुवन हांवें पळय उदकान घालून दवरले. 15 मिनटां जाली आनी हे करता म्हणसर ते बरोबर जातले. आतां तेका एक 15 नाजाल्यार 20 मिनटां जावंक जाय उदकान, म्हणजे ते रोकडे 5 मिनटां भितर शिजता. ताका लागून आनी हेचे न्ही शीत करपाचें. आनी आतां आमी न्हू बऱ्या पैकी बिरयानी करपाची. बिरयानी करपा खातीर हे पळय चिकन घेतलां, अर्दो किला वयर आहा हे. आनी भितर घालपाक साहित्य कितें जाय तर हे न्ही टोमॅटो एक घेतला आनी कांदे बारीक ते 2 घेतले आनी ते इल्लेशेच हे पळया हितूनच फ्राय केले पळया. आनी दवरला हेची हांव पेस्ट करतले. तशेंच न्ही ही लसूण आलें आनी हिरवी मिरची तेलान मातशी फ्राय केल्या हेची हांव पेस्ट करतले. आनी भितर न्ही पुदिना आनी ओली कोथंबीर घालतले आनी ही ओली कोथंबीर वयर घालपा खातीर. आनी हेची हांव पेस्ट करतले हे पळय इतक्याची. आनी हे आसा दही, मीठ, लिंबू, हे शहाजिरे. हे शहाजिरे आसा पळय ते शीतान घालतले हांव. हे कांदो फ्राय केल्लो, हो आसा गरम मसालो, हो खडो मसालो. हे पळय एक तेजपत्ता घेतल्या, तिखी मिरी घेतले आनी लवंगां 2 घेतल्या. आनी हो बिरयानी मसाला आसा. आनी हांवें खडा मसालो बीन आनीक चड एक्स्ट्रा घेवंक ना, कारण हो म्हाजो मसालो आसा तो ताज्जो आसा, तेका वास भरपूर आसा न्ही ताका लागून. आनी आतां आमी करपाक सुरवात करुया. आतां हे चिकन आसा तर पळय तेका आमी हे आतां लावन दवरुया. एक अर्दे वर तरी लावन दवरुपाक जाय, म्हणजे तेका मॅरिनेट करपाचें. आतां कितें करपाचें जाणा, हो चमचो घेवपाचो, एकूच चमचो घेवपाचो. तातूंतच सगळें अशें अंदाजान आपूण घालपाचें. आनी तिखट बीन आसा पळय ते आपल्या चवी प्रमाणे घालपाचें. आतां आमी पयलीं कितें करुया, हो गरम मसालो आसा पळय तो 2 चमचे घालता हितून चिकनाक. आनी इल्लोसो घालता पळय, 2च चमचे घाला. हो आतां मसालो बिरयानी आसा तोय 2 चमचे घालुया. आनी हितून न्ही कश्मीरी मिरची पावडर आसा. आतां आमी भितर हळद घालुया. आतां हितून हळद घातली पळया, पाव चमचो. हो खडा मसालो आसा पळय तो घालपाचो. ही पेस्ट करपाची. तशेंच हे आलें, लसूण, हिरवी मिरची, पुदिना आनी ओली कोथंबीर आसा ही तशेंच. आलें लसणीची सेपरेट केली जर 2 चमचे घेया आनी पुदिना आनी हेची सेपरेट पेस्ट केली जर 2 चमचे घेया. म्हणून हांव कितें करतलें आतां हे 3 चमचे घालता. आनी हे आसा पळय कांदो तो घालपाचो, मीठ घालपाचें चवी प्रमाणे आनी धंय घालपाचें. धंय चड घालपाचें ना, 2 ते 3 चमचे पुरो इतलेच. आनी हे सगळें मिक्स करपाचें आनी धापून दवरपाचें. आतां तें मिक्स करता. आतां हे अशेंच अर्दे वर तरी धापून दवरपाचें आनी मागीर हेचें चिकन करपाचें. आतां हे पळय हे कायलीन हांवें कांदो फ्राय केलो, तेच कायलेन आनी इल्लेशें तेल घातलें आनी पयलींचें तेल आसलें तातूंत हें आतां चिकन घालुया. मॅरिनेट केलां पळय हे पळय तें. आनी उदक घालप ना.
अशेंच ते बारीक गॅसीर करून दवरप. हे पळया आतां हे शिजत घातले. आतां तेका खतखतो कसो वयर येता पळय, म्हणजे बारीक गॅस करपाचो आनी धापून दवरपाचें. आनी भितर न्ही आतां ह्या आयदनाक हे पळय उदक हें केलां न्ही तितले हे पळय अर्दो चमचो सुमार मोठो तितकेच सुद्दां घातल्यार पुरो जायत जर ना जर तेल चड घातल्यार जर ना घातल्यारूय जाता. आनी आतां हें धापून दवरपाचें आनी बरें शिजयता हें चिकन आनी तुमकां दाखयता. आनी हितर न्ही हांवें टमॅटो कांदो बीन घातला पेस्ट न्ही, तेका लागून तेजी ग्रेवी बरी तयार जाता. हे पळया आतां हें उदक बरें खतखतलें पळया. तशें आतां कितें करपाचें भितर हे शहाजिरें आसा पळय इल्लेशें पाव चमचो तें घालपाचें आनी तांदूळ घालपाचें. आतां तांदूळ घालता कशें दवळपाचें म्हणजे पट करून लागप बी ना मागीर तें. तशेंच भितर आतां न्ही हें पळय तेल 1 चमचो घालपाचें आनी मीठ घालपाचें. आनी लिंबू इल्लोसो पिळपाचो. हे आतां हे पळया शीत जालें. हे पळया आतां तें हांव गाळून दवरतां. हे पळया घट कशें लागता मातशें पळय, म्हणजे तें वाळपाचें. मागीर तेच उबेर जाता आनी चिकनान मागीर थर करतली न्ही तेचेर जाता मागीर तें. आतां हें वाळटा. हे पळया आतां हें चिकन जालें. हेका 25 मिनटां जालीं. आतां गॅस करुया बंद. आनी समजा आतां तुमकां ही ग्रेवी कशी आसा पळय ती चड जावं ना आनी तुमकां चड तेल यूज करपाचें ना न्ही, तेन्ना कितें करा जाणा, आमी शीताचो निवळ आसता पळय गाळून दवरलेलो निवळ म्हणजे सूप शीताचो दाखयता तुमकां. हे पळय शीत अशें गाळ्ळा न्ही आनी हो निवळ उरता पळय तो काडपाचो आनी ह्या चिकनान 2 असले काशे घालपाचे म्हणजे अशी ग्रेवी कशी तयार जाता. तशी केल्यार जाता बरी लागता. कोणाक चड तेल वापरपाचें ना तेका. आनी एकदां कितें आसता चिकनाक न्हू उदक कमी सुट्टा तेन्ना न्ही इल्लें निवळ घातल्यार जाता. म्हणजे रायस आसा तेजो सूप इतलो घातल्यार जाता. तेल चड नाका तेका. नाजाल्यार मातशें हेका तेल जाय पडटा म्हणून. आतां कितें करुया, हो तोप घेतला न्ही तातूंत आतां पयलीं चिकन घालता. पळय आतां हातूंत चिकन घातलें आनी ग्रेवी जाय आसता. कित्याक जाणा आमकां हेका लागून शीत आमचें आनीक मातशें फुलोवंक जाय न्ही म्हणून. आनी आतां तेचेर शीत घालता सारकें म्हणजे रायस. आतां रायस घातलो न्ही. आतां ओली कोथंबीर आनी पुदिना आसलो तो घालता. आनी कलर आसा पळय तो ऑप्शनल, तुमकां जाय जर घालपाचो ना घातल्यारूय जाता. आतां परत हेजेर चिकन घालता. हे आतां चिकन घातलें तेजेर आतां परत रायस घालता. आतां हेजेर रायस घातलो न्ही. आतां कितें करुया, कांदो घालुया. आनी रायस घातलो की ना असो झारो धरूंक जाय आनी अशें पळय अशें प्रेस करूंक जाय सारकें. मागीर कितें जाता चिकनाची ग्रेवी बी तांकां बरी सारकी हें जाता. ओली कोथंबीर घालुया. लिंबू बेश्टोच दवरता हांगा असो. आनी आतां न्ही हातूंत गरम मसालो घेतला पळय तो मातसो वयर घालता. म्हणजे कितें जाता टेस्ट बरी येता. आनी हो कलर इल्लोसो हांवें केला तो घालता. आतां तुमचे कडेन ना जर आसूं. आनी आतां हें धापून दवरपाचें आनी गॅसीर 20 मिनटां ते 25 मिनटां ना जावं अर्दें वर तरी जाय. आतां तुमकां जर वयर तेल ना जर तूप सोडपाचें आसा जर आतां सोडपाचें तें. आतां तुमचे ग्रेवीक जर चड तेल आसा जर न सोडल्यारूय जाता. पळय हांव इल्लेशें घालता. आनी आतां हें धापपाचें
हे पळय आतां हांवें तवो दवरला तो तापलेलो तेचेर तोप दवरला आनी तेचेर न्ही हो गुणो दवरला कित्याक वाफ भायर वचूंक जायना म्हणून आनी अशें आतां हे 25 मिनटां आसूं न्ही मागीर तुमकां रेडी टू सर्व करता. हे पळयात आतां हेका सारकी 25 मिनटां जावन गेली पळया बरी वाफ आयली आनी कलर बीन बरो आयलो न्ही जालें आतां रेडी टू सर्व करता. हे पळय सुंदर कलर आयलो पळयलो आनी हे पळय पळय कितली बरी जाल्या ती आनी हे आतां शीत सुद्दां पळय काय बरें फुल्ले ते अशें फुलपाक जाय आनी हे पळय सुंदर दिसता. अशी बिर्याणी तुम्ही तुमच्या घरा मुद्दाम करून पळया. हांवें केल्या तशी करा, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बरे कॉमेंट्स करा आणि तुम्ही आता तुमचो टाइम काढून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता खरें ना तुमचें देव बरें करूं.